वाळशी वाठारांतल्या श्री तळेश्वर देवस्थानाक तेकून आशिल्ल्या सैमीक तळ्यात एका मगरीचो संचार आसा। ही मगर तळ्याक येन्नाय तळ्याच्या धडेर विसव घेतना थळाव्या लोकांच्या नदरेक आयला। लोकांची जाग मेळटकीच मगर उदकांत उडी मारताले। ह्या मगरीन दिसा उजवाडे तळ्याच्या धडेर एका पाळीव कुत्र्याचेर हल्लो करून ताका उदकांत ओडून व्हेलो। मगरीची दहशत वाडिल्ल्यान आता लोकांमदी भिरांत पातळ्या। मजगती रान खात्याची टीम घडणूक थळार येवन तांच्यांनी मगरीचो सोद सुरू केला। आमच्या वाळशिल्ल्या तळ्याचेर मगर येयला। म्हणजे पहिली मगर दोन मगर असली ल्हान, पण आम्ही अमृत सिंगांगे आपण हेंका लोकांनी तेणी सांगली की मगरां ती काय करची ना म्हणून, डेंजरस ना म्हणून। पण आता मोठे मगर येयला आणि त्या मगरान काल हांगा उदीक पिवपाक कुत्रो देंवल्लो, झडप घालून तेका चावलो, हे करून तेजेर अटॅक करून कुत्र्याक भितर घेवन गेले मगर। पण हांगा कशें आसा, हो आमचे जे वाळशीन आसा ते आमचे हांगा प्रत्येक सोमाराक लोक देवाची डेली पुजा करता, म्हणून प्रत्येक जण उदकान देवता। दुसरी ल्हान ल्हान भुरगीं आसता सांजची ती खेळटा तेन्ना तेंचो बॉल बी भितर वयता। आणि हांगा जाणटो मनीस आमचो म्हणजे हांगा हे सगळे कामाक आसता, म्हणून म्हाका आतां भंय दिसता। पूण आमी काल कितें केलें, आमी फॉरेस्टाच्या मनशाक आमदाराक बी सांगल्या उपरांत आमदार DFO RDFO बी फोन करून काल फॉरेस्टाचे मनीस सांजचे येयले। तेंची सगळी आमदारान धाडल्या उपरांत समजी तेंच्यांनी पाहणी हांगा केली काल, आणि आयज ते पिंजरो बी घेवन सगळे म्हणजे तयारीनिशी येयल्ले आसा। आता कितें करता ते पळोवयात। आता रोखडेच तेंचे ऑपरेशन चालू करतले। हेंका सकयल्ले म्हणजे बारीक म्हणून असले, पण आयज ती कितली तळ्यान आसा तेजेर कांयच खबर ना आमकां। आणि एक ते मोठो एक्सिडंट काल जालो, आणि आता इतलो भंय आसा की भुरगीं जी आमची हांगा काम करतात किंवा भुरगीं येता वयतात, आणि इतली तेंची फास्ट मुवमेंट घेवन तेणें केल्या एट प्रेझेंट आता ते दिसता हांगा तळ्यान। आणि कालचो जो कुत्रो असलो तेका एका सेकंदा भितर तेणी इतले स्पिडीन वचून पट्ट करून धरले, कळोंक सुद्दां ना की तेका तो उदक पिवपाक फक्त 1-2 सेकंद किंवा 2-3 सेकंदाक फक्त पेटोचो उदक पियेतालो, पण ते 100 मीटर झब्ब करून वचून तेणें फट्ट करून तेका केन्नाच उखललो। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।